म्हज्या मोगाच्यानो तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. हे मीस यूट्यूब चॅनलाचेर अपलोड करूंक आमकां सहकार दिल्ले आसात. किरण पिंटो आनी तांचें कुटुंब गंगोर्डी, मरियमा थॉमस आनी तांचें कुटुंब कुलशेखर, मेलरॉय आनी लिडिया डिकुना दुबय, मेलविन मॉरस बेंदूर. ह्या कुटुंबाच्या इराद्या पासत ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन मागो तुमच्या लागीं आमी विनंती करता. संतोषान जमल्या मंदिरान जमल्या लिखांगा मधूर तुका हरसिता आमचेर तुवें वतल्या सगळ्या पासो अर्गा बैठयता दिनवाशी काळजा बापूय मोगाळ तूं आमचो जावो रक्ताय आमकां सरानी मोगा सुकार कांतील आमकां सदाय आमचो बळून सांबाळना. मोगाच्यानो तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता आनी देवाची मेस्तार आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाचेर मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तुमकां येवकार मागता. आयच्या मिसाचें तेसावां हे परी आसात. बाळका जेजूक अर्घा मेस दितात. लाविना फेर्नांडीस लिनेस डेसा हेच्या जल्मा दिसाक जीवन चेरेलिनो, सोनल आर पायस, विलियम डिमेलो हेच्या आत्म्याक मेस दितात. आयरीन फ्रांसिस डिसोजा, सिसिलिया डिसोजा हेच्या आत्म्या मेस दितात. सेलेस्टीन गोन्सालेस आनी जेनिफर देसाराय, निकोलस सिक्वेरा हेच्या आत्म्या मेस दितात. जुलियट डिसोजा, मोनिका अल्वारेस हेच्या आत्म्या मेस दितात. जो डिसिल्वा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवळ तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. किर्तनगार अशें म्हणटा, कोण सोम्याच्या मुखार रावूंक सकात, कोण देवाचो पर्वत दोंगर सोडूंक सकात, जो कोण मनीस नितळ काळजाचो निर्मळ म्हण आसो, नितळ काळजाचो निर्मळ म्हण आसो, हो जावन आसा नितीवंत मनीस. मोगाळ भाव भयणीनो, जर आमच्या देवाक या आमच्या देवा मुखार आमी विनवणी करूंक या आमची मागणी भेटोवंक आमी मुखार सरूंक वेता तर आमी नितळ काळजाची निर्मळ मनाची जायचे. आमी नितीवंत जाल्ल्या शिवाय सोम्या मुखार आमचे विनवणे घेवन वचूंक आमी शकना. तर आमच्या सालत्या जिवितांत हे निर्मळ काळीज नितळ मन आमचे ते रुता करूंक आमी सुकल्या तर आमच्या देवा लागीं आमी सूख मागया. आमचो देव मोगाळ देव, सदांच आमकां वेंग मारूंक तयार असो देव, आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पावते बरी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्वगा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायट हातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून बगेर सदांच अवकार मरये सगळ्या आददूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करन प्रार्थना मागता. सर्वगा देव आमची काकलूत करून आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
Amen. संसारी सर्वस्फोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देव वाचता तुझ्या थोर आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रात सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या रोजगार आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञाचा लागे देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवित्र एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर प्रार्थूया सर्वपदरा जिव्या देवा तुझो प्रवादी एलिया सदांच तुझ्या सद्रेंत रावलो आणि तुझ्या नावाच्या मनाक उर्बेन वावरलो आमकां तुझ्या साकरां सदांच तुझे मुखामळ सोदूं आनी तुझ्या मोगाक साक्ष दिवंक फावो कर आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे तो खरो देव तुझे सवे पळयतात सांगाता जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप एलियान केल्ले ते सगळे आनी ताणें कशें सगळ्या प्रवाद्यांक तलवारीन जिवशी मारले म्हूण अहाबान जेजेबेलाक सांगलें तेन्ना जेजेबेलान एका दुताक एलियाशी धाडलो आनी ताका अशें सांगूंक लायलें फाल्यां ह्याच वेळार जे कितें तुवें तांचे मदल्या हर एकल्याच्या जिवाक केलें तें हांव करिना जायन जाल्यार देव म्हाका निष्ठुरांतली निष्ठूर शिक्षा लाव एलिया भियेलो आनी आपलो जीव वाचोवचे खातीर पळून धांवलो आनी तो जुदाच्या बेरशेबांत पावलो आपल्या सेवकाक थंय सोडून तो अरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट चंपून गेलो थंय तो एका रुखा पंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो ताणें म्हळें सर्वेस्परा हे पुरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्हय तो आड पडलो आनी त्या रुखा पंदा न्हिदलो पूण एक देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें उठ आनी खा ताणें आपणे भोवती दिश्ट घाली
आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगल्याचेर भाजलेली एक भाकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें. ताणें खेलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत दुसरे फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपोवन म्हळें, उठ आनी खा, नातर वाट तुका भोव लांब जातली. तो उठलो, ताणें खेलें आनी तो पियेलो. ह्या काणाचे घटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलून गेलो. रात सातचे खातीर तो थंय एका भुयारांत भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्परा त्या वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगराक फुटयलो आनी खडपांचो चुरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यांत नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली, पूण सर्वेस्पर भुंयकांपींत नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां. देवाचे उतर हे, देवाचे वड उपकार. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून दर म्हज्या देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवनपात. म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज संतोसता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्थकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांगचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो नाय. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. Alleluia गाऊया, सोम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावान ओगले खुर्साया. Alleluia गाऊया, सोम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावान ओगले खुर्साया. सर्वेस्व तुमचे सवय आसो. तुमच्या सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. इतलें सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रोक, जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणी करूं म्हणून एका दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचो सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्तूर पडसळीत धवे जाले आनी आपले
दोग जण ताचे लागीं संभाशण करतले ते मोयचे आनी एलिया ते महिमेन बरोवन परजळटले ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडवळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयांत ते उलयतले. हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदोन पिकल्ले पूण ते जागे जाताच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री आमी हांगा आसले बरें. आमी 3 तंब मारया, एक तुका, एक मोयजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेना आसलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एका कुपान येवन ताचेर धांपून घाले आनी त्या कुपान रिगतना ते भियेले. तवळ त्या कुपान तावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत, हांवें विसून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो थांबतच थंय जेजू एकलो आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळलो आनी आपणे देखले संगते विशयांत तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवंत देवा मुखार हांव उबे आसा. दळबराच्या देवा पासत म्हजो जीव उर्बेन भरला. जिवंत देवाच्या मुखार हांव उबे आसा. दळबराच्या सुरेस्परा देवाक पासत म्हजो जीव उर्बेन भरला. जेजू क्रिस्तय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, भुरग्यानो, इवाजानो, आज इगर्ज माता आनी प्रत्येक रितीन कार्मेल सभा एलिया प्रावतीचे फेस्त संतोषान, दबाजेन आनी एका गर्वान आचरण करता. मोगाचेनो पोरण्या तेस्तामंतांत रायांच्या पुस्तकांत ह्या प्रावादी विशयांत एक नाटकीय रितीन ताचें जिवीत, ताचें मिसांव, ताचें खाम, ताची उर्बा आमकां चित्रण केलां. आनी हाची जिवीत आयकत आसतना आमच्या हाताची आंगाची लोव उबे रावता. कित्याक आज आमी कित्याक कार्मेलीत एलिया प्रावादीचें फेस्त आचरण करता? कित्याक म्हळ्यार जेजू जल्माच्या 80 वर्सां पयलेंच एलिया प्रावादी कार्मेल दोंगरार आसलो आनी थंय जिवान देवाक ताणें साक्ष दिली. आनी एक घडये ताच्या जिविताच्या एक घडयेंत ताणें तो देवाच्या सद्रेंत, देवाच्या हाजीरपणान जियेलो. आनी आमी कार्मेलीत ताका आमचो प्रेरक म्हणून घेता आनी आमचें ध्येय जावन आसा पॉन्डरिंग द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नायट, म्हणजे देवाचे उतर दीस आनी रात नियाळ करचे आनी ताच्या हजेरेंत, ताच्या सद्रेंत आसचें आमचें जिवी जावन आसा. त्या पासून आज आमी संतोषान, दबाजेन, ओळ्या उर्बेन ह्या आमच्या आमी कितें ताका बापय म्हणून आपयता, प्रेरक म्हणून आपयता, ह्या प्रावादीचें फेस्त आज आमी आचरण करता. मोगाळ भावा भयणीनो, एलिया प्रवादी पवित्र पुस्तकांत बोड नांवार्दीक प्रवादी देवा पासत, देवाचे निजा देवा पासत झुजारी जावन केवल लौकीक न्ही आसता बगार आत्मीक झुजू मांडलो एक सोजेर जावन आसा एलिया प्रवादी. हाच्या विशयांत आमी आयकत आसतना हांवें येदोळ सांगलें आमच्या कुडीची लोव उबे रावता. हाच्या विशयांत सिराकाच्या ग्रंथांत अशें बरोवन आसा, हें आमी आयकुया. एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो, ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपल्या उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरांत ताणें मळब धांपलें आनी 3 पोटी उजोय सकला आडयलो.
मौतनाच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पातळांतलो उठयलोय. तुवें रायांक नासाक पावयले आनी अधिकारांक तांच्या खाटी वयले सकला घालें. सिनाय पर्वतार तुवें देशरोप आयकलोय आनी होरेब पर्वतार शिक्षाची फरमान. परीखण घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवाद्यांक मागले. खंयच्याय अधिपतीक तूं भिवंक ना, कोणाच्याच ताका दमोवंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हणून नातलें, मरण लेगून ताच्या कुडीन प्रवाद केलो. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मिता केली आनी मरणांत ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्यो. घोड्या वडल्या गाडयेन ताका वयर उबारून गेलो. मोगाळ भाव भयणीनो, सिराकाची ही उतरां आयकत आसतना हो प्रवादी एक महान प्रवादी म्हणून आमकां कळटा. ह्या प्रवादाचे वर नियाळ करच्या पयले आमकां थोडे संगती आमी आमच्या मोतीक दवरीचे. ह्या 4 संगती आमच्या मोतीक हाडले तर ह्या प्रवादा विशयान आमकां कळटा. पयले, आहाब राय, जुदेवांचो इस्रायलाचो राय. दुसरें, जेजेबेल राणी, एक परकी राणी, परकी देशाची राणी, आणि आज तिका आपणाची राणी म्हणून घेता. आणि पळया, हे आमच्या मोती सदांच आमी दवरूंक जाय, गजोवंक जाय. कितें म्हळ्यार जे कितें आमच्या धर्माक परकी आसा ते आमच्या धर्माक आमी हाडटा आसतना आमी मुस्तुसाग्र जावंक जाय. आमी खरेळा परकी रायाच्या, परकी संप्रदायाच्या गुलामान आमी जियेतात. आमच्या निजा देवाक आमी विसरून सोडटा. हेंच हा अब्रायाक जाता. हा अब्राय जेजेबेल राणी, ताजे उपरांत बाल प्रवादी निजादेव हांचे मदें एक पंतवान जाता. बाल प्रवादी निजादेव हांचे मदें एक पंतवान. पडकिरे प्रवादी आनी एलिया प्रवादी, पडकिरे प्रवादी आनी एलिया प्रवादी. आनी निजादेव जिखता, एलिया प्रवादी एका निजादेवाक साक्ष दिता. हे आमच्या मदीं पयले आमी वरया. आब, जेजेबेल राणी, बाल प्रवादी, बालदेव, निजादेव, एलिया प्रवादी, हे 4 संगती. आणि हाचे बरोबर एका रितीची देवाक मेसवनांतली जिणी जिवोवचे इस्रायल परजा. हे आमच्या मतीन धरता आसतना एलिया प्रवादी विशयांत आमी नियाळूंक आमकां सलीस जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, 3 संगती एलिया प्रवादीच्या जिणेंतून आमी समजूंक शकता. पयले, एका निजा देवाक आपणाचो जीव भेटयलो प्रवादी जावन आसा एलिया प्रवादी. तो एक उज्याचो केंडो. मोगाळ भाव भयणीनो, उज्याचो केंडो आमकां कळीत आसा. उजो सगळ्यांक आसता, उजो सगळ्यांक आसता. ताच्या शिरांनी, ताच्या उतरांनी, ताच्या अरियेका मेटांनी, ताका कश्ट आयल्या वेळारी ताचे ते जिवान देवाचो उजो पेटून आसलो. जिवान देवाचो उजो पेटून आसलो. हेंच रायाच्या पुस्तकान आमकां आयकता. आनी आपले सगळे राष्ट्र ताच्या विरोध आसा. एकलोच मनीस, सगळो राष्ट्र. आब्राय, जेजेबेल राणी, हे पडकिरे प्रवादी, सगळी इस्रायल परजा ताच्या विरोध आसल्यार आपले धैर्यान, एका निजा देवाच्या बळान, ताचेर आपणाची पातयेनी भावार्थ बरवसो धरून आपले एलिया प्रवादी तांकां पंतवान घालता. जर तुमचो देव नीज तर आमी एक पंतवान घालया. आनी त्या पंतवानांत जशें ती जेजेबेल राणी एका निजा देवाची नलिसाय करता, अपमान करता. आनी पळया ते उतरां म्हणटा. एलिया त्या बाल प्रवादीक सांगता, बो मारा, तुमचो देव काय न्हिदला काय, तुमचो देव काय खेपो काय, तुमचो देव काय मोण काय, व्हडल्यान बो मारा. तुमचो देव वय तर हें कितें फाड्याचें बलिदान आसा तो उज्याच्या हातून संवार करून दी म्हणून तांकां पंतवान दिता. आनी पळया, खंय देवाक ताणें नालिसाय केली, अपमान केली, थंयच एलिया प्रवादी एका निजा देवाक साक्ष दिता. आनी आपले ताच्या एकाच उतरान देव ताणें धरले ते बली तो घेता. आनी सगळ्या बाल प्रवादीक 450 बाल प्रवादीक
नाश करता आणि सगळ्या इस्रायलांक परत जेजू देव जावन आसा एक निजा देव म्हणून तो तांकां कळयता आनी उपरांत मोगाळ भाव भयणीनो तो भियान धांवता हांगा आमी मोतीन दवरूंक जाय एलिया प्रवादी एका देवा मुखार रावलो देवाच्या पक्षेन तो रावलो ताकाच रोमाघराच्या पत्रांत 8व्या अध्यायाचा पावलू म्हणटा जर देव तुज्या बगले नासल्यार कोण तुजे विरोध रावूंक शकत ना मरण ना जैत ना पिडा ना बरेंपण कितेंच सोम्याच्या मोगातान आमकां मेकली करूंक शकना हेंच समजलो एलिया प्रवादी देवाच्या पक्षान तो रावता आनी एका निजा देवाक साक्ष दिता आनी देव त्या पासून ताच्या पक्षेन 1000 वांटे तो रावता तो एकलो न्ही बगार देव ताच्या पक्षेन आसा आनी अशें तो एका निजा देवाक साक्ष दिता मोगाळ भाव भयणीनो इतलेंच न्ही आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें कितें त्या रुपांत जेजू रुपांत जाता आसतना थंय एलिया प्रवादी आसा आनी थोड्याच तेंपांनी जेजू जेरुसलेमांत कश्ट सोसूंक आनी त्याच निजा देवाक त्या कुर्सार साक्ष दिवंक वता आसा आनी आपले पळया एलिया प्रवादी थंय आसा जेजूक सांगूंक तोच देव म्हज्या सांगात आसलो तुज्या सांगात आसा कोण देवाच्या पक्षेन आसा देव ताच्या पक्षेन 1000 वांट्यान आसा आनी ह्या पासून एलिया प्रवादीन मरण भोगलें ना बगार ताका उज्याच्या रथांत देवान आपोवन व्हेलें दुसरें कितें आमी पळयता कळमीत नातलें काळजाचें मागणें एलिया प्रवादीच्या जिवितांत एक भोव प्रमुख आनी आमच्या कार्मेलीताच्या जिवितांत हे भोव प्रमुख अंश जावन आसा कळमीत नातलें काळजाचें मागणें पळया एलिया प्रवादी देवा लागीं मागता कोणा पासून ताच्या पासून की न्हय मागता कोणा पासून इस्रायल पोरसा पासून मागता कोणा लागीं एका निजा देवा लागीं कळमीत नातलें काळजाचें मागणें हेंच जाकोबाच्या पत्रांत आमकां आयकोंक मेळटा एलिया प्रवादी विशयांत जाकोब उल्लेख करतना म्हणटा तो कळमीत नातना काळजाचें मागणें ताणें देवा मुखार दवरलें आकाश अंत्योकोसो साईनास म्हणटा आपले ताका त्या सिंहाच्या आका घालूंक वता आसतना अंत्योकोसो युनाक म्हणटा क्रिस्तावानो तुमच्या काळजांत क्रिस्त आसून तूं काळजांत तोंडांत क्रिस्त आसून काळजांत संवसार आसून कितेंच प्रयोजन ना क्रिस्तावानो तुमच्या तोंडांत क्रिस्त आसून काळजांत संवसार आसून कितेंच प्रयोजन ना ताकाच देव इसाया प्रवादी मुखांत भोव आपूर बायेन सांगता ही पोरजा तांच्या काळजांत रावन म्हाका मस्त पयस दवरला पूण तांच्या वंटांनी मात्र म्हाका स्तुती गायता पूण आपले हांगा एलिया प्रवादी आसा काळजाच्या मागणे करता काळजाचे मागणे ताकाच तुमी पळया गी तो मागणे करून पावस रावयता मागणे करून परत पावस अडयता आनी आपले तो त्या बाळ प्रवादीक एक पंतवण दिता आसतना तो म्हणटा देवा अब्रामाच्या इसाकाच्या जाकोबाच्या देवा म्हजे मागणे आयकून घे आनी आज सगळ्या संवसाराक ह्या सगळ्या इस्रायलाक कळून दी तूंच एक नीज देव आनी आपले ते तुका तुजे संगी ते फाटी परतून म्हूण मागणे करता मागणे एक बळादीक आतेर आमच्या जिवितांत तिसरें जावन आसा जे कितें मागण्याच्या बळान तो जियेलो तो हेरांच्या गरजांक पावलो पळया जेराफाताच्या त्या विधव स्त्रियेक तो कुमो करता तिचो एकलोच पूत मरण पावतना ताका तो जीव दिता आमच्या मागण्याचो फळ जावन आमचे हात पेल्याच्या सेवेक वसाचेच आमच्या मागण्याचो फळ जावन आमचे हे हात पेल्याच्या सेवेक वसाचेच आज आमी सामाजीक अंतर दवरता पूण आमी कितेंच अन्येकल्याच्या पेल्याच्या गरजा काळजाचे अंतर दवरची गरज ना मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी सामाजीक अंतर दवरते आसा सारकें दवरिचें पूण आमच्या जिवितांत काळजाचे अंतर दवरचें नाका आमी जेन्ना काळजाचें अंतर दवरलें तर आमी फातरा भशेन जाता आज ह्या प्रावादितान हे 3 संगती आमी आयकत आसतना आज आमी हे 3 संगती आमच्या जिवितांत दवरूंक जाय पयले आमच्या जिवितांत आमी
आमचे सगळे जिवीत एका निजा देवाच्या जिवितांक साक्ष दिवंक आमचे जिवीत आमी कंसयचे. दुसरें आमचे जिवितांत खळमीतनातले मागण्याचे जिवीत आमचे काळजाचे मागणे आमी करचे. तिसरें हेरांच्या सेवेंत आमचे जिवीत आमी कंसयचे. मोगाळ भाव भयणो, असलें जिवीत आमचे जायचे खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, काळी जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, कर्तृत्वाचेर तुझे बेसा. कितेंच ना आमचें ह्या संवसारांत, आसा जर कितें तुवें दिल्लें, भेटयता आमकांच ह्या बलिदानांत. तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोबत. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देव बापाक मानता असलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. पदवीदार देवा, तुजे पोज्याची बेटोनी दयेन ओपून घे. अजब पितरान एलिया प्रावतेची बली तुवें स्वीकार केली, तशेंच आमी बेटोवची देणी तूं स्वीकार कर. आमी मागता क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवयाचो, तुमचे सोबयासो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्रांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुका एका निजा देवाक मान करूं आनी तुज्या लोकांक सोडून असो बरवसो देव तुवें प्रवाद्यांक विंचलें. तिस्बेच्या एलिया लागीं व्हरती इश्टगा तुवें दाखयली आनी तुज्या पदवेक आनी दयेक साक्ष दिवच्या जळच्या उर्बेन तुवें ताका बरलोय. तुजे प्रसक्तेन सदां चलुल्ल्या ताका रुपांतर जाल्ल्या जेजूची महिमा देखचे बाग तुवें फावो केलें. देखून त्या आनंदान सर्गींच्या दुदूतां सांगाता आमचे ताळे मेळून तुजे महिमेची स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून हें वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक खरात. Bawarta so good Pargatuya. जेजू बेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने तोलो जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिवीत सवंडो आनी स्वरणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्ता तुजे परसडीत मुखार मळपळ्यो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. औंकार मरे देवाचे माये संगती सांजुसे ती सोबती भगेन दोनुद्दां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडंदराची अज्ञा मना धरून ताणे शिकले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपणे म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी खुशी सगळा जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान एकतेल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुम तुज्या दंदुतान म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती
सदांकाळ तुमचे सवय असो. तुमच्या सवय एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया वस्तुतो जिवंत देव एलिया प्रवादी साक्ष दिल्लो. हे शिळेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्यान आमी सुमेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे उतरे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांगली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, मोचे काशता. स्वागत तुका काळजांत म्हज्या, आत्म्यांत म्हज्या दिगटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मीक काळजांताय. सासणेक जिवीत म्हाका लाबोवन खुशाल जीवन पिलो. आत्माक सजून जीवन नरपून तुकाच पेटोवन दिलो. तुजे कुशीक खाजेलो, बापा कुशीक खाजालो. तुजे कुशीक त्याग केलो, बापा कुशीक खाजालो. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, मोचे काशता. स्वागत तुका काळजांत म्हज्या, आत्म्यांत म्हज्या दिगटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मीक काळजांताय. तो उठलो, ताणें केलें आनी तो पियेलो. ह्या खाणाच्या गटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सर्वेस्वराच्या दोंगराक सोलून गेलो. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमच्या देवा, तुज्या पुताच्या मेजातावन आंजाच्या कानान तुवें आमकां पोसलाय. बावटान तुका ह्या संवसारान सोदून आनी उपरांत तुज्या महिमेच्या पर्वतार
तुका रूप रूप पळोवन संतोष पावोंक आमकां फावो कर आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो दाबाजीक आशिर्वादाक आमची तकली बगवया चरिताच्या झरी लागीं लिपोवन उरोंक आनी कार्मेल दोंगरार एका निजा देवा परगटूंक एलियाक आपयलो तोच देव गुप्ती ताचे लागीं मागणें करूं आनी उक्त्यान ताची महिमा परगटूंक भाग्योन एलिया सुस्पिरी तुमकां देव अरण्यांत देवान एलिया कान आनी पिवान तलस्कन दिलें आनी त्या जेवणान एलिया अजापान सक्तीन भरलो जेजूच्या पावलांनी सत्तल्या आमा सुमेस्ता देवान तयार करून दिल्ले एवकरिस्तीचें जेवण आमच्या ह्या संवसारी पयना गटायला भो ओरेब दोंगरार देवाचो ताळो एलियाक एक ल्हान हळू आवाजान आयकूंक मेळ्ळो तुमच्या काळजाच्या गुंडायेंत उलोवचे पवित्र सुताळो तुमी सदां आयकूंक फावो आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी सदांच तुमचे सोवे आसो वचून येयात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा देवाचे मोगाचे न्हू तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त हांव मागता आनी ह्या संदर्भारी एक काम करून तुमकां हांव आपोवणें दिता एलिया प्रवादी ताच्या कळमीतनांतल्या काळजाच्या मागण्यांत सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करूंक पावलो आनी ताचे मागणें देवान आयकलें आज आमी यस कळमीतनांतल्या काळजाच्या मागणें आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं भेटोवया जशें मोयजेचे हात उबारून आसतना इस्रायलांक जैत मेळ्ळें की आज आमचे हात उबारून त्या सर्वेस्परा देवा लागीं मागया हे आमच्या संवसारा पासून कित्याक आमचे थंय एलिया प्रावदेचे की बळादीक आमचो इमानुएल जाल्लो देव आमच्या काळजांनी आसा त्या देवा लागीं त्याच कार्मेल गुड्ड्याक वचून आमी मागया आनी तसो आमकां घटाय दिवन दी आनी ह्या पिडेतोन ह्या संवसारा मुक्त करून दी म्हणून मागया देव बरें करूं बरो दीस तुमकां हांव मागता Jesus, I have the smells of the smells of Sabana, the smells of the smells of Sabana. Veta Sophia, those of spirit, how get down. Da Sophia, to Jesus I have Mogalta Sobe, how far would I shoot for the kurven nevar आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन